सोदूंक आमी आयल्या. Modur gitani dukat, wakanuk bapa zomliau. Soduk kami ailau dukat, bolidan betung ailau. Modur gitani dukat, wakanuk bapa zomliau. Soduk kami ailau dukat, bolidan betung ailau. Oimat Jesu Kristat, priticat mogal zagorat, mogalat raya priticat, poladik mojadarat. Oimat Jesu Kristat, priticat mogal zagorat, mogalat raya priticat, poladik mojadarat. Deva utoraikom, żywit bapak betung, Tuliek czajzajat, Deva mogak gajat. Deva utoraikom, żywit bapak betung, Tuliek czajzajat, Deva mogak gajat. Oimat Jesu Kristat, priticat mogal zagorat, mogalat raya priticat, poladik mojadarat. Oimat Jesu Kristat, priticat mogal zagorat, mogalat raya priticat, poladik mojadarat. मोगाळ बाबा भयणानो, सायबीण एकूच पूण तिका आमी जायत्या नांवांनी पाचारता. आयज आमी सगलीं भावार्थी कशी वेलंकनी सायबिणीचे हे पोरबेक ह्या नोवेनांनी वांटो घेवंक हांगा हाजीर जाली. सायबीण मायन जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितान घडोवन हाडली. तो सगलें बरें देवा लागच्यान येता म्हूण ओळखून घेवन सगल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दिनवाशी काळजान ह्या मिस्सा बलिदानान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणानो, तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र जाग्यार माये मोगाचो येवकार. आयज जावन आसा वालांकानी सायबीण मायेच्या पोरबेच्या तयारेचो पयलो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया जाणवायेचें ठिकाण. देव जावन आसा जाणवायेचो सागोर आनी देवान मनशाक रोचलो तेन्ना ताणें मनशाक जाणवायेचें देणें फावो केलें. जाणवाय आमकां बरें आनी वायटा मदें अंतर करूंक शिकयता. मारयेन सदांच बरें तें विचून काडलें आनी देवान दिल्ले जाणवाये पोरमणें वागूंक सदांच बरें तें केलें. मारयेची देख घेवन आमी देवान दिल्ली जाणवाय वापरून बरें आनी वायटा मदें अंतर करून जाणा जावंक बापा लागीं कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. मोगलिश्तानो सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां
देवान आमकां जाणवाय दिल्या, मोद दिल्या, बरें आनी वायटा मदें उंतोर करूं. पूण जायते फावटी बरें आनी वायटा मदें उंतोर करूंक आमी चुकली. आमी पातोक आदारला. आमच्या चुकीची दूख धरुया आनी पिराचीत रितीन वांटो घेवया. सुम्या जेजू, बऱ्या आनी वायटा मदें फरोक समजून बरें तें विचून काडूंक देवान आमकां जाणवाय फावो केल्या. पूण जायते फावट आमचे अस्कोतायेक लागून बरें करचे सुवातेर वायट विचून काडलां आनी बरें सोडून दिलां. हे आमचे चुकी खातीर आमी माफी मागता. प्रार्थुया. हे मीस हांव तुमच्या इंतेसांवां पासत भेटयतां. ह्या वेळार आमची खाजगी इंतेसांवां बापा मुखार दवरुया. पयले सुवातेर आमची दिनवासनेची काळजां बापाक ओरपुया. वेलंकनी सायबिणीचे मोजोतीन जायतीं बरेपणां देवान आमच्या जिवितान आकारून हाडल्या. त्या पासत देवाक आर्गां दिवया. आमच्या जिवितान जर कसलोय प्रश्न आसा, कसली आडकोळ आसा, पिडा रोग आसा जाल्यार तो बापाक सांगुया. खेरीतपणी मागुया सगळ्या भुरग्यां पासत. जायतीं ल्हान भुरगीं इलाज नासलेले पिडेक लागून कश्ट वतात. जायत्या जाणांक ऑपरेशनां आसात. ह्या भुरग्यां पासत मागता आसतना तांचे आवय बापाय पासत मागुया. तांकां गोठाय धीर मागुया. आयज आमकां जाणवायेची मनशां, जाणवायेन बोल्लोलीं मनशां जावंक आपयता. आमच्या चालत्या जिवितान बरें तें विचून काडूं, वायट तें सोडूंक देवाचो आदार मागुया. खेरीतपणी मागुया सगल्या आमच्या पिडेस भाव भयणां पासत. वो करून जाणी आपल्या पासत आमकां मागूंक लायलां. आमची गोडचीं आसात, आमची जाणटीं आसात, घरा हातुरणार आसात. तांच्या कोश्टान, तांच्या एकसूरपणां देवाचो सांगात तांकां मागुया. सोर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागयोन निती आंकवार मारयेचे विणवणी हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. बागयोत पावलून कोरीतकारांक बुरयलोले पयले चिटी वेलेक वाचप. बावा भयणानो, पवित्र स्नान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पाठोवंक ना, पूण शुभ वर्तमानान परगोटूंक म्हाका धाडला आनी क्रिस्ताच्या कुर्साची शक्ती नपयत जावंक आनी जायना जावंक मनशाचे जाणवायेच्या उतरांनी ते परगोट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जाता तांकां कुर्साची शिकवण म्हटल्यार एक पिशेपण, पूण तारोण मेळ्ळां तांकां मुणगे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जाणाराचे जाणवायेचो हांव भस्म करतलो आनी बुदवदाचे बुद्धीचो हांव नाश करतलो. जाणार ते खूंय आसात, शास्त्री ते खूंय आसात,
हे आमचे काळाचे तत्विज्ञानी ते खूंय आसात. हे संवसारांतली जाणवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपले जाणवायेन तारायलोले प्रमाणे संवसार आपले जाणवायेन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना देखून आमी परगोडटा ते निरोपाच्या पिशेपणा वरवीं बावार्थ दोतोल्यांक तारण दिवंक देवाची खोशी जाली. जिदेव लोक खुणा मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाई सोदता. पूण आमी परगोडटा तो कुर्सार किळायलोलो क्रिस्त हो जुदेवांक कांटाळो आनी ग्रीकांक पिशेपण. पूण देवाचे आपोवणे आसा तांकां जुदेवांक तशेंच ग्रीकांक तो क्रिस्त. देवाची शक्ती देवाची जाणवाई खरेंच जे कितें देवाची पिसाय दिसता ते मनशाचे जाणवाये परस अदीक शेणे आनी हे कितें देवाची असक्ताय दिसता ते मनशाचे बळावून अदीक बलिश्ट. देवाचे उतरे देवाचे उदकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तूंच म्हजो धनी. तूंच म्हजो सोबी, तूंच म्हजो देव, वखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो धनी, वखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजी बोल, वखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजी सूर, वखाणी तुका काळजांता. Jesus म्हजो सालोल्या कालाशिलो, विस्वास तुजेर म्हजो घेवता. Jezu किलो म्हजो मोग आनी तुजे वचलो नामून तुजे सोडशी येता. तूंच म्हजो सोबी, तूंच म्हजो देव, वखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो धनी, वखाणी तुका काळजांता. Jesus सांगात म्हजो वायट वेळा सांगात तुजो भोवमान तुज्या सोदोस कितलो. Jezu राय म्हजो कुर्बेचो सोबीचो काळो म्हज्या जिविताचो. Mozo आदार, तूंच म्हजी बोल, वखाणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजी सूर, वखाणी तुका काळजांता. शुभवर्तमानाक उबी रावयात. Alleluia, solves fora, soy, soy. Alleluia, solves fora, soy, soy. Alleluia, solves fora, soy, soy. Alleluia, solves fora, soy, soy.
आमची येतलो हालेलुया सर्वेस्वराक सोय सोय हालेलुया सर्वेस्वराक सोय सोय हालेलुया सर्वेस्वराक सोय सोय हालेलुया सर्वेस्वराक सोय सोय सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो तुमची सवय असो मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोया जेजून आपल्या शिसांक ही वापार सांगली आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंवकारे भशेन सर्गींचे राज तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाणो आसल्यो 5 पिसाट आंवकारांनी दिवलो घेतलो खरे पूण आपणा बराबर तेल घेतले ना शाण्यांनी दिवल्या बराबर आपल्या आयदनांनी तेली व्हेले न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमोंक लागलो आनी न्हिदल्यो पूण मोदनार बोपाळ आयकूंक आयलो पळयात न्हवरो पावत येत ताका स्वागत दिवंक भायर सरात तेन्ना त्यो सगल्यो आंवकारी उठल्यो आनी आपापल्यो दिवलो तयार करूंक लागल्यो पिसाटांनी शेण्यांक म्हळें तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात आमच्यो दिवल्यो पालवतात पूण शाण्यांनी अशी जबाब दिली एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत विकतेल्यांकर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें त्यो तेल विकते घेवन येयात म्हणसर न्हवरो पावलो तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बराबर लग्नाच्या वस्त्रांत भितर गेलो आनी दार बंद जालें उरलेल्यो आंवकारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो सायबा सायबा आमकां दार उगड पूण ताणें जाप दिली हांव तुमकां खरेपणी सांगतां हांव तुमकां वळखना म्हणटच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हण घडी तुमी नकलोत जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणानो आमी जिवितान लोकांक तोखटे वो टायटल दितात आनी हो टायटल जायते फावटी तांचे जिवीत कशे भाशेन ती जियेल्या ओ कसलो हेतू ओ कसले वर्च्यू तांणी दाखयला उक्तेपणी ताचेर आदारलेलो आसा देखीक आमी सरदार वल्लभभाई पटेलाक आयर्न मॅन ऑफ इंडिया म्हणटात कित्याक ताणें आपली पर्सिस्टन्स यूज करून जेन्ना भारत देश ल्हान ल्हान प्रिन्सली स्टेट्सान आसलो तेन्ना ताणें तांकां सगल्यांक एकठांय हाडून एक भारत घडलो आमी जर क्रिकेटीक मळार आमची नदर मारली जाल्यार आमकां राहुल द्राविड मेवता आनी ताका आमी द वॉल अशें म्हणटात कित्याक ताचें डिफेन्स सॉलीड आसलें मोगलिश्टनो आयज आमी सायबीण मायच्या वेलंकनी सायबिणीच्या पोरबेक तयारी करता आसतना पयल्या नोवेनांत आसा आनी ही सगळीं नोवेनां सायबीण मायची जी लादीन आमी म्हणटा आनी जे तोखटे टायटल तिका आमी दिल्यात ताचेर आदारलोली आसतली आनी आयचो विशय सायबीण माय जाणवायेचें ठिकाण मोगलिश्टनो आमी जाणट्यां लागीं उलयलीं जाल्यार आमकां तांची जाणवाय आयकूंक येता ती जायते फावटी म्हणटात हे केंस धोवे बेश्टेच जावंक ना जायते पावस आमी पळयल्या जायते गिमाळे आमी पळयल्या जायतीं वर्सां आमी सारल्या आनी ही तोकली जाणवायेन भरलोली तोकली मोगलिश्टनो आमी भुरगीं कितलीं हुशार आसत जाल्यार आमी तांकां जाणार म्हणिना जाणविकाय आनी पिराय बाराबोर वेता जितलो तूं पिरायेन वाडटा तितलो तूं जाणार जाता आयज आमी सायबीण मायक एक तोन्नाटी कशी जाणवायेचें ठिकाण अशें कित्याक म्हणटात
आजच्या फाटल्यान हेतू म्हळ्यार सायबीण माय जेजू क्रिस्ताक जो जाणवाय आसलो ताका आपल्या कुसव्यान तिणें सांबाळलो, ताका वाडयलो आनी ताका मार्गदर्शन दिलें आनी काच लागून तिका जाणवायेचें ठिकाण म्हणटात. आमी जोर मॅरी सीट ऑफ विजडम इंटरनेटाचेर टायप मारलें जाल्यार आमकां बाळू जेजू सायबीण मायच्या पांयाशी उबो रावलोलो दिसून येता. मोगलीश्वनो आमी जो सायबीण मायचें जिवीत पळयलें जाल्यार तिका जायते कोश त्रास आडकोळी आसली, पूण ह्या सगल्या मदें तिणें देवाची खोशी कितें ती सोदली, ती तिणें विचून काडली आनी ते पोरमोणें ती जियेली. आनी हाकाच लागून सायबीण माय जाणवायेचें ठिकाण हें टायटल हो तोक्तो तिका बेस बरो जाता. आयज आमी शुभ वर्तमानान पळयलां कशे भाशेन आमकां पिसाट ओस्तोऱ्यो आनी शाण्यो आंकवारी दिसतात आनी आयचो सेवादोर आमकां शाणी मनशां जावंक आपयता. आनी ही शाणेपण आमकां पुस्तकान मेळना, पूण ती जाणवाय खरी जाणवाय आमकां देवा लागच्यान मेळटा. हेंच कितें आमी पयल्या वाचपान आयकलां. पूण मोगलीश्वनो जायते फावटी ही देवाची जाणवाय आमी आयकूंक फाटीं रावता, कित्याक जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां आमची जाणवाय देवाक सांगतात. देखीक आमच्या मनान आमची गरज आमी कसली घेवन हांगा आयल्या ताचेर नियाळ करुया. देखीक आमी केन्नाय इगोर्जेन वेता आमचें मन कसलें ताचेर नियाळ करुया. जायते फावटी हांव देवाक सांगता, देवा म्हाका ही वोस ह्या खिणा भितर जाय. आनी जायते फावटी देव कितें सांगता तें हांव आयकूंक फाटीं रावता. हो प्रश्न म्हाका आनी तुका सांगाता नियाळ करूंक आपयता. मोगलीश्वनो ह्या प्रश्नाचेर बारीक नियाळ करा. आमी वेलंकनी आसतना कितलो वेळ ओगेपणान देव म्हाका कितें सांगता तें आयकूंक आमी प्रयत्न केला. हांव कोणाच्या भावार्थाचेर टिका करिना, पूण जायते फावटी आमी क्रिस्तांवां कशीं जायते फावटी हांव लेगून जेन्ना देवा मुखार येता तेन्ना म्हजी गरजूच देवा मुखार धाडटा, पूण देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांव आयकूंक फाटीं रावता. मोगलीश्वनो आमकां जायते फावटी जायतीं जाणां जायते फावटी वालांकांनी येतात आनी आमकां एक फिक्स टायम टेबल कसो आसा. जायते फावटी आमी उठ्ठात, मिसाक वेतात, कुमसार जातात, मागीर आमचे हेर वस्तू कोत्तात. पूण म्हत्वाची वस्त ती म्हळ्यार हांव जेजू सांगता वेळ सातां गाय. देव म्हाका कितें सांगूंक सोदता तें हांव आयकतां. देवाची जाणवायेक हांव उक्तो आसां. मोगलीश्वनो आमी भोक्तीपणांचें कितें कोत्ता तें बरें, पूण आयज आमकां आयचो सेवादोर इल्लो ओदीक प्रयत्न करूंक आपयता. आमच्या ह्या आख्या दिसान ह्या नोवेनांनी वो कितलोय वेळ आमी हांगा आसात तातलो इल्लो वेळ 5 मिनटां वो 10 मिनटां लेगीत आमी ओगेपणान देवा लागीं सांगरुया. देव म्हाका कितें सांगता तें आमी आयकू. हें करपाक आमी आमच्या जिवितांत 3 संवयो आयच्या दिसा आपणावया. पयली संवय म्हळ्यार आमी देवाचें उतर आयकूय, कित्याक तिमोथाक बरयलेले चिटीन 2 चिटीन 3 आवेस्वरांत 16वे वळीन आमकां शुभ वर्तमान जाणवायेचें भांडार तें आमकां आमचें जिवीत कशे भाशेन जियोंक जाय तें सांगता. तें आमच्यो चुक्यो कितें कोत्तात तें आमच्या तोंडा मुखार दवरता हें आमकां दिसून येता. आयज आमी देवाचें उतर वाचूय. दुसरी वस्त म्हळ्यार ओगेपणान मागणें करुया. आनी हें मागणें आमचें कसलें? आमी आमचे गरजो देवा मुखार दवरया करुयो, पूण आमची दिनवासनेची मागणी देवाक करपुया. आमी पवित्र आत्म्याचें देणें मागुया, कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा आमकां जाणवायचें भांडार. तर मोगलीश्वनो आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता. जीवन जेजू ह्या आल्तारार येतलो. आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावया. आनी ही जाणवाये विशीं हांव प्रवचन करता आसतना एक काणी म्हज्या मनांत येता आनी ती काणी अशी. एक जाणटो मनीस एक दोनपारच्या वेळार आंब्याच्या पोंदा आसलो आनी पयस ताका एक दुदी झाडाचेर आसा तो दिसलो. आनी हो मनीस म्हणूंक लागलो, देव पिसाट, कित्याक देवाची जाणवाय खरी आसली जाल्यार तो येद्या व्हडल्या आंब्याच्या झाडाक येदें धाकटें फळ दिवचो नासलो. हांव देव आसलो जाल्यार हांव ह्या आंब्याक हें व्हडलें फळ दिवपाचो आनी हे धाकटे वालेक धाकटें फळ दिवपाचो. आनी असो तो चिंता आसतना वारो मारलो आनी हो आंबो ताचे तकलेर पडलो. ताका दूख जाली खरी, पूण तो जाणविकायेन बोल्लो.
ताणें म्हणलें आयज थान हांव केन्नाच देवाच्या येवजणेक हांव दुबावचो ना. देव म्हज्या जिवितांत कितें बरें आसा तो जाणो. तो म्हाका फावो त्या वेळार तें दितलो आनी सदांच हांव देवाची स्तुती गायतलो. तर मोगालिश्टानो, ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना सायबीण मायची उतरां आमची जावं. ही आसा हांव देवाची चाको, जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरां पोरमण. दर एका दिसा ह्या नोवेनांनी वांटो घेता आसतना आमी जाणवाय मागुया आनी दर एका दिसा देवाच्या मोगांत वाडूंक प्रयत्न करूया. हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. सोगलीं उबी रावया आनी कांय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोळ्यांत वावुरतना आपले जाणवायेन देवाच्या राज्याची बरी खबर अदीक नेटान परगोटूंक आनी ह्या वरवीं सोगले क्रिस्ती पोरजेक देवाचो मोग उक्तो करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत आसलेली सुटी बरे भाशेन चलोवंक आनी ह्या वरवीं देशाची खरी उदरगत करूंक तांकां जाणवायेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मारिया आमची सोर्गीची आवय आमकां एक जाणवायेन बोल्लोलो नमुनो. मारयेन आपल्या जिवितांत बरें तेंच केलें आनी आपल्या सोर्ग भोंवतणी बरेंपण शिपडायलें. हेच मारयेची देख घेवन आमी आमचे जाणवायेन वापरून बरें तें करूंक बापा लागीं आमकां आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. वेलंकनी मायेची पोरबेची तयारी जी आयज सावन सुरू जाल्या ती फोलबोरीत जावंक आनी आंकवार मायेचो जोलोम आमी व्हडे खुशालकायेन समोर ओबूंक. तेच पोरी पयस पयस थावन आयलेल्या आमच्या भावा भयणांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या गोरजांनी देवान तांकां आपलो आदार दिवंक वेलंकनी मायेच्या मोजोतीन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बो सुर्गीच्या दोयाळ बापा आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता सायबीण मायच्या देण्या खातीर. तिच्या जिवितांतल्यान जायते शेगूण आमी नियाळटा. आयज ती आमकां जाणवायेन बरोवंक ओगेपणान तुजें उतर आयकूंक ताचें नियाळ करून आमचें जिवीत आकारूंक तूं आमकां आपयताय. तिचें सांगणें आयकून घेवन आमच्या जिवितांत तुजे खोशयेक आमी आयती रावंक तूं आमकां आदार. आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं कांय आमची मागणी घेवन तुजे मुखार आयल्या. ती तूं दोयेन आयकून घे आनी तुका जाय जाल्यार आनी आमकां फायद्याक पडटात जाल्यार ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन.
दानांतर वेळार गीत गावयात खानीक मोगाचें. Baba kanik mogache tuka ami beton didam Svikar kotu doente kanta kazan sumotidam Tuga feito então Funam chava orazo Krista kuri Anka posu Tuje lagi mata मोच्या बाबा भयणानो हे मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आचार्य बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर्गीच्या बापा मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारे थंय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतलोल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सोर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया Oi oceami koru pavo. सोर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारांनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदितांव तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सुर्गीचो सगलो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटा. तांच्या सांगाता आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi,
मोगलिश्टानो हो पवित्र वेळ ह्या वेळार ह्या साद्या उंड्या सोऱ्या रुपान जेजू खरेपणी ह्या आल्ताराचेर हाजीर जाता ओगेपणान आमकां जाय तें मागूया. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सोगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा खोराक. Bavartaco gut porgotuja. Gesù bello, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যানে তোলো. Gesù bello, Gesù জীবন ছাড়া, Gesù নব্যানে তোলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोट शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्बेस्पुरम आख्खी आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बाबा, टी सगायराज आमच्या गोंवडी बाबा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यान तेमचे बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची, आंगाशीर जाल्ल्यांची, पयस आसलेल्यांची, दोर एकल्याच्या इंतेसवांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी वालंकिनी सायबिणी देवाचे माये संगाती, बागयोन चुसे तिचो पोती बागयोन दवरून आनी सोर कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगदा तुजी मोय मागावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. मोगलिश्टनो जाणवाय देवा लागच्यान येता आनी सगल्याहून बरो माध्यम वेळ जाणवायचो तो म्हळ्यार ओगेपणान देवा मुखार उबी रावूं. दर एका दिसा ओगेपणान देवा मुखार रावूं देव सांगता ती जाणवाय आपणाव देवाचे खोशेक जाणवायेन उक्ती रावूं. आमच्या बापा ह्या प्रार्थनांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र आसा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातलेली आमची काकूतो. देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातलेली आमची काकूतो. देवाचे शेळी संसाराचे भाग घातलेली आमकां शांती. हो जावन आसा जिवोन जेजू जो दर एका दिसा आपली उतर आपली जाणवाय आमकां उक्तेपणी फावो करता. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावया. मागतलो वाट दिवची कोब्यां दिवंक येता आसतना आनी लूट करची न्हय. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D19 जेजू तुजो उगडास पुरो. तुजो उगडास पुरो काळजांत भरून sotos coro Koslos aiton sotos amso Rogroporion tukabokso Kalzan amcha Kalzan amcha
Jesuci sormanadi, ciber mogum boguswadi, kanangayon omrutodi, tanitadar boboladi. Kalsadamcha. Orwashaduki patyacha, Korya asya sotolyacha, Swarga sukha bhoktolyacha. Kalsadamcha. दुसरें गायन घेऊयात. नंबर D28 मोशा जेवणा कियात. मोशा जेवणाकिया 밥을 고시 벗어 모자 구리 럭카 구시 나도 싸야 모자 재우나기야 밥은 고시 벗어 모자 구리 럭카 구시 다도 싸야 제주 집이 두제 사운디 집이 담지 제주 집이 두제 사운디 집이 담지 제주 집이 두제 사운디 집이 담지 집이 두제 사운디 집이 담지.
जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे Guri vangra Tonci kilau dia Mocha rokta vangra Tonci pivong dia Moche guri vangra Tonci kilau dia Mocha rokta vangra Tumche pion dia Jesus जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे जिवीत तुझे सावली जिवीत आमचे प्रार्थूया. कोणवाळ्या बापा बागयुंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिवंक ह्या नोवेनांनी वांटो घेता. तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्या देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्याच आंकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन.
मोगलीशनोच चोत्राय दोरात आतां 11:30 वाजता मागणें सुरू जातलें आनी 12 वाजता फ्लॅग हॉस्टिंग आसतलें. तेच परी सांजे 8 वाजता पुरसांव आसतलें आमचें निमाणें. तेच परी कुमसारां आसात दोर दिसा सकाळीं 6 वाजता ती सुरू जातात आनी तरणाट्यांक खेरीत करून 2 ते 3 वाजता कुमसारां आसतलीं. तो तुमी ताचो फायदो घेवचो. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदुत्कार. एक धाकटुशी कॉलोनी आसा जी आमची तरणाटी जी कोण पालकेक व्हॉलेंटियर्स रावंक सोदतात ताणें रेविट हॉटेल हे हॉटेला कोणें हेल्पिंग हँड आहा ते विना एक भयण आसतली तेका वचोन मेवचें. आनी हांव मागतां आमची तरणाटी वचोन हे बैतून भाग घेतली म्हणून कित्याक आमची तरणाटी तिका कोणूच ना म्हणून तेणें आमच्या गोंयकार तरणाट्यांक व्हॉलेंटियर्स रावपाक आपयल्यान. पवित्र उदकाचो शिवर मारतना गीत गावयात. जेजू तुजें नांव. जेजू तुजें नांव पवित्र पवित्र नांव तारूक मुळोन तूं ओळखूं सगळे गांव. तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गळीत जावं मागणें कोरता. जेजू जेजू तूं मोग करताय म्हजो नेरमी हांवें मोग करूंक तुजो. तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गळीत जावं मागणें कोरता. जेजू जेजू तूं मोग करताय म्हजो नेरमी हांवें मोग करूंक तुजो. तुजे जोरीचे उदक मोजेर व्हांव अशें गळीत